सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसा अंजुना बिचार। जशे काल हांगासले विलेजर्स आनी आमचे आरजी मेंबर्स हांगा येवन हे जी प्रॉपर्टीचे जे बिचा सायडीक जे डिस्ट्रक्शन चल्लां हे दाखयल्ल्यान त्याच्या पयले दीस कोणे तरी हांगासल्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। ते व्हिडिओक लागून आमकां कळ्ळें की हांगा हे डिस्ट्रक्शन चलता म्हणून। आनी काल जे पळयल्ले तुमी की हांगा कशें डिस्ट्रक्शन चल्लां, आयज मुद्दाम आमी हांगा पळोवपाक येयल्ले की हे डिस्ट्रक्शन केला जाल्यार कितल्या लेवलाचेर जाल्यार आनी खरेंच हांगा डिस्ट्रक्शन आसा काय म्हणून। पण आयज जर हांगा जेन्ना पावले आमी जाल्यार पळयलें हांगा पळय आमी आतां जे उबे रावला हांगा 2-3 मिटराचेर बीच आहा। म्हणजे हायटायट जाय एक कन्स्ट्रक्शन परमिशन घेतलेलें आसा, एक वॉल बांदपाक, कॉन्क्रीट वॉल बांदपाक, आनी त्याच्या वयर तेजी प्रॉपर्टी आसा 41/3 हो अंजुनाचो जो सर्वे नंबर आसा पळय, ही प्रॉपर्टी तेणी परचेस केला आनी ती प्रॉपर्टी तेणी हेच्या पयलीं लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा। जशें आमी सदांच उलयता की हे जे लँड कन्वर्जन हो जो TCP गव्हर्मेंट करता आनी हो जो भाजपाचो सरकार करता आनी हो जो विश्वजीत राणे करता हो गोंयकारांक कितलो घातक तो आयज सगळ्या लोकांक कळलें आसा की हो मायकल लोबो, ही दिलायलाल लोबो, ही दोगांय जाणां कित्याक काँग्रेस सोडून BJPन कित्याक गेली, ही BJPन वचून कितें करपाक सोदता। जेन्ना फर्स्ट असेंब्ली आमी पळयल्ली तेन्ना विश्वजीत राणेन तेजे फायली काडलेले, तेका ब्लॅकमेल केलो आनी तेका भितर हाडलो आनी भितर हाडून आयज तेजी नाटकां चालू आसा। आतां काल आमी एका न्यूजाचेर स्टेटमेंटूय पळयलें की तो म्हणटा की हे कोणाचे बापायचे पयशे न्हू, आपले पयशे आनी दिल्लीकारांक तुमी हाडयता, हे करता। ह्या दिल्लीकारांक हाडपी तूं मायकल लोबो, तुवें दिल्लीकारांक हाडला। सगळ्यान पयलीं जर गोंयची पाड पडल्या जाल्यार कलंगूट आनी कानोळे पाड पडला, तुवें सगळे थंयसर पाड घातली आनी आतां तुजी नजर आसा, तुज्या आनी तुज्या बायलेची नजर आहा ती शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर। आयज शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पळयत जाल्यार कमीत कमी 250 प्रोजेक्ट चल्ला। म्हणजे आमी तुमकां पत्रकार कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमी जर पळयत सगळे कडेन आयज शिवोले तूं मान्यांच्यान यो, तूं सडयांच्यान यो, तूं मागीर हांगा ओशेलान तूं यो, मागीर अंजुना यो, आसगांव यो, खंयच्याय गांवांत वच, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या खंयच्याय गांवांत वच, आयज तुका फक्त पत्रे दिसतले, फक्त कन्स्ट्रक्शन दिसतले। मोर दॅन 300 कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस सद्या इश्यू केल्ली आसा ह्या अंजुना पंचायतीनूच। मोर दॅन लास्ट 3 इयर्सांक मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या। हो LAQचो डेटा आसा, मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स। आयज जर कोणाक दिसता की पंचायतीन आमी देवांक बसयला आनी ते देव आमचो गांव राखतलो ना जाल्यार एक मनीस आहा जे आमी तेंच्यांनी 3 वर्सां राखला आनी आतां पाड पडला म्हणून जाल्यार सांगपाक सोदता सगळ्यांक अंजुना पंचायतीन अलोन मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिल्लेली आहा आनी ह्या गांवची पाड घातलेली आसा। अशेंच हांगा जो MLA आसा, जी दिलायला लोबो आसा, आयज ती आपल्या घोवा वांगडा हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंटरफियर जाता। जर तुजी लायकी नासली, जर तुज्या कडेन कॅपेबिलिटी नासल्यार तुवें हांगा येवन कॉन्टेस्ट करपाक जाय आसना। रोड करतना तुका घोव जाय, प्रॉपर्टी डेव्हलप करतना तुका घोव जाय, आनी कितें करतना तुका घोव जाय। म्हणजे अशें तुमी करता की हांगा ही सत्यनारायणाची पुजा चल्ल्या भशेन तुमी जोडप्यांनी येता आनी जोडप्यांनी पाड घालतात, हें जावपाक जायना। हांगा तुमी पळयता ही जी प्रॉपर्टी आसा, ह्या प्रॉपर्टीन 41/3 जो सर्वे नंबर आसा, हांगा एक जेन्ना LAQ आमी मागलोलो, हिनीच मागलोलो LAQ, बरें जालें। हो 80 नंबर जो आसा पळय, हांगा डॅनियल लोबो म्हणून आसा। हो डॅनियल लोबो हो मायकला चेडो, हो सरपंच पर्राचो, जो हेरिटेज पॉलिसीचेर उलयता। पर्रा आमी कन्स्ट्रक्शन दिवचे ना, गांव वाटयतले, शेतां वाटयतले, दोंगर वाटयतले म्हणून आमी पॉलिसी काडटा, रेजोल्युशन घेता म्हणून जो बोवाळ मारता। आयज आपलो गांव थंय सारको तो पाड घातल्यात ते कितें उरला ते म्हणटा तो सारकें दवरपाक जाय, लोकांच्या गांवांत पाड घालपाक तूं कित्याक येता, हो आमचो सिंपल प्रश्न आसा। आयज दिलायलो लोबो, मायकल लोबो, ही दोगांय जाणां शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीर हेंची अशी नजर आसा। तो म्हणटा की हे जें आसा पळय हें दिल्लीकार न्हू, आपूण गोंयकार बांदता। आनी मागीर तो 3 नांवां घेता, 3य नांवां तो कॅथलीक घेता, एंथनी आनी कोण अशें जे येयला तेजेर। म्हणजे तो कितें करपाक सोदता की कॉम्युनल तेका एंगल दिवपाक सोदता। म्हणजे आमी फक्त कोण आसात ना जाल्यार कोण गांवांतले लोक आहा ते क्रिस्तांवांकूच एटॅक करता अशें तो दाखोवपाक सोदता। इतले थर्ड क्लास लेवलाची सोच ह्या मायकल लोबोची आसा। आपूण थंय वयता आनी पुजा करता आनी हांगा तूं कॉम्युनल कशे गजाली करता, हे गजाली तुवें करपाचें न्हू। तूं एक MLA आनी तूं पयलीं म्हणल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA, तुज्या बायलेक तुवें न्हू MLA आहा, ते MLA हें करता ते कितें करता। तुजो जो प्रॉपर्टी ओनर आसा डॅनियल लोबो, तेणी दिवपाक जाय आसलें, तो दिना। हांगा आतां जर परमिशन जर पळयत तुमी जाल्यार सी प्रोटेक्शन कितें तरी वॉल घालता, NTC प्रोटेक्शन। NTC म्हणल्यार कितें, म्हणजे तुमकां ही सी नाका, सी आडोवपाक सोदतात तुमी, ते सुद्दां आर्टिफिशली मॅन मेड तुमी आतां बॅरियर घालपाक सोदता। जेन्ना हो दोंगर दर्या, हो दोंगर देवान तयार केल्लो आसा, कित्याक ह्या न्हंयक आडोवपाक, ह्या दर्याक आडोवपाक,
जाल्यार तूं आतां हांगा वॉल बांदून कितें करपाक सोदता. आनी हे अशेंच हें आसा जागो आसा हांगा म्हाका दिसता 20 मिटर पासून ना बिचा पासून, आनी भरती येता तेन्ना उदक म्हाका दिसता हेच्या प्रॉपर्टीन पावता आसतलें, पूण तेका तें पडलेलें ना. तेका पडला हांगा डेव्हलप करपाक. आतां तुमी पळयतात जेन्ना आमी वागातोर येताले वयर येताले वागातोरच्यान आमी पळयताले फक्त थोडीच शेकां दिसतालीं. आयज जर पळयत जाल्यार आख्खे दोंगर थंयसर काबार केला, सगळे दोंगर देल्लीकारांक दिला. आयज सेम सिच्युएशन हांगा करपाक सोदता. हांगाल्यान सगळे वयले जे दोंगर दिसता सगळे दोंगर सायडीक बीच कोस्टल जे लागीं आसा हे सगळे तो विकते तेंच्यांनी घेतलेले आसतले आनी ते डेव्हलप करपाक लागून हांगा तेणी आतां हो ट्रायल मॉडल केल्लो आसा. अंजुनकारांक इतलीच मागणी करता की हो मायकल लोबोचेर आनी ह्या दिलायला लोबोचेर नजर दवरा. हो तुमचो गांव केन्ना तुमकां केन्ना विकतले कळपाचें ना. ऑलरेडी तुमकां विकलेले आसा. ऑलरेडी ह्या गांवांनी आयज जर आमच्या भुरग्यांक आयज हे लोकल भुरगे आसा हांकां जर प्रॉपर्टी घेतले जाल्यार हेतुले एकट्याय भुरग्याक आयज अंजुनान प्रॉपर्टी घेवपाक म्हणजे एक 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट घेवपाची ताकद हेंच्यान दवरलेली ना. 60,000 70,000 80,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ले ह्या गांवांनी. फाल्यां हे भुरगे जेन्ना काळ जातले लग्न जातले ह्या भुरग्यांची भुरगीं जातली त्या भुरग्यांक हांगा जागो ना. पूण मायकलान आपल्या चेड्याक हांगा जागो करून दवरलेला. मायकलान 27 प्रॉपर्टी आमी आयकला की अंजुनानूच 27 प्रॉपर्टी घेतला डेव्हलप करपाचो आहा म्हणून. आनी ऑल ओव्हर शिवोले मोर दॅन 50 प्रॉपर्टीन पार्टनरशीप आहा म्हणून तेजी आमी आयकलेलें आहा. हे मायकल लोबनांनी आमकां खरें दिसता कित्याक कलंगूट कानोळे तेणी तेंच केल्लें आहा. प्रत्येक हॉटेलार पार्टनरशीप, प्रत्येक लॉजाचेर पार्टनरशीप, प्रत्येक शेकाचेर पार्टनरशीप, सगळ्याक पार्टनरशीप. ती लमाणी मसाज करता तेंच्या कडेन पार्टनरशीप, कोण टॅटू काडटा तेंच्या कडेन पार्टनरशीप, कोण आनी कितें विकता कपडे विकता तेंच्या कडेन पार्टनरशीप, सगळ्यां कडेन पार्टनरशीप करून हो एक धंदेकार जाल्लो हो MLA जावंक ना. आतां ZP इलेक्शन येतले, इलेक्शना कडेन फाल्यां तुमच्या हातीन कितें दवरून वयतलो. ते दवरून केन्ना वयतलो तेन्ना तुमी विचार करपाक जाय. तुमचो गांव पाट घालून तुमच्या हातीर कितें दवरतलो तो तुमकां तोंडां तुमची बंद करता नाल्यार भंय घालता जाल्यार कित्याक तुमकां चूप करपाक कित्याक तेका फुडलें इलेक्शन जिखपाक जाय कशेंय करून आनी तुमचो गांव विकपाक जाय काडून तो गांव विकतलो. सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले. हेचेर कंप्लेंट्स फायल करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. ते आमी वयतले, लोकल्स आसतले, लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा, आमी तुमच्या वांगडा आसतले. कित्याक बिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आमी हांगा येतले, हांगा कंप्लेंट घातले जावपाक जायना. मायकल लोबो काल स्टेटमेंट करता की लोकल कोण ना, कोण तरी भाड्याचे येयलात म्हणटा तो, पयच्यान येयलात आनी ते बोवाळ मारतात आनी कोण बोवाळ मारता ते सगळे एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणटा तो, सेटिंगां करपाक येयला. जाल्यार हे आयज गांवांतले भुरगे उलयतले, हे भुरगे सेटिंगां करपाक येयला कितें येयला पळय ते तुका कळटलें. पूण तुका एक सांगता, तूं आतां हांगा येयला, तुज्या चेड्यान जे हांगा पाड घातल्या पळय हेका तुका अंजुनकार माफ करपाचें ना. तुवें खूब पाड घातली. हे जे तुवें केला, बीच डिस्ट्रॉय केलो, वर्जीन बीच, वर्जीन जागो, इतलो ब्युटिफूल जागो हो तुवें जो पाड घातल्या हांगा तूं पाड घालूंक सोदता. आतां तूं डेव्हलप करतलो, प्रॉपर्टी काडटलो, देल्लीकारांक दितलो, तेच्या फुडें वयतलो परतो तूं देल्लीकारांक दितलो. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांव मागता सगळ्या अंजुनकारां कडेन की तुमी प्लीज आतां जें आसा तुमचें आतां फुडलें जें आतां इलेक्शन आसतलें तेन्ना तुमी विचार करा ह्या लोकांक असल्या ह्या कॅन्डिडेटांक असल्या ह्या MLAंक निवडून हाडपाचें काय ना तें. देव बरें करूं. सगळ्यांक येवकार. तुमी जाणात काल आमी हो विशय आनी हो इशू हायलायट केल्लो. सो आयज आमचे खुबशे गांवचे तरणाटे तशेंच आमचे गांवचे लोक तशेंच हे दुसरे गांवचे आनी आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज बाब येयलेले आसा, तशेंच आमचे प्रेस भाव सगळे येयलेले आसा. इशू इतलोच आनी हो रिप्लाय हो म्हाजो मायकल लोबो की तेणे एक काल आर्टिकलाचेर आमी वाचले की तेणे सांगले जे थोडे भुरगे येयल्ले ते फक्त हांगासर बोबा घालपाक येतात आनी ते भायले आनी थोडे एक्सेसरीज आनी थोडे अशें म्हणटा तूं तेंचे बापायचे पयशांनी आपूण बांदूंक ना आनी तेंचे बापायचे पयशे आपूण घेवंक ना. हांव तेका इतलें सांगूंक सोदता, तुवें जे आमच्या सगळ्यांची बापायची नांवां वयर काडलीं, आमी ते तुज्या बापायचें नांव सर्गेस, तुजो सर्गेस बापूय, तेजें आमी तुजें नांव वयर काडना. कित्याक तेजें तुज्या बापायचें नांव काडून आमकां तुज्या बापायक तेजें कांय दुखोवपाचें आनी तेका दुखोवपाचो ना. कित्याक तुज्या तोंडान आनी तूं एक नालायक मनीस, तूं एक असलो मनीस की तूं कोणाकूच हें जायना. तूं लोकांचे बापायचे सगळ्यांची नांवां वयर काडटा, तुमच्या बापायचे आपण पयशे घेतल्या हे घेतल्या. म्हाका सांग आतां ही रिटर्निंग वॉल तूं बांदता, ही WRDच्या हितून बांदताय. तुजो हो प्रोजेक्ट प्रायवेट प्रोजेक्ट, तूं गव्हर्मेंटाचे आमचे टॅक्स पेयर घेवन ही रिटर्निंग वॉल बांदताय जाल्यार ते कोणाचे पयशे? ते आमचेच बापायचे पयशे मरे, आमचेच पुर्वजांचे मरे ते पयशे. कोणाचे पयशे रे ते? आमी तुज्या बापायचें नांव घेयना. तुजो सर्गेस बाप तो वयर सरकार आसा आसतलो, तेणे तुज्या हेजेर कितें तरी बरें मागून धाडल्या पुरो तुका की बाबा हो लोकांच्या बापायचें नांव वयर काडटा, फाल्यां तुज्या बापायन स्वप्नान तुज्या येयल्या पुरो, तुजोच बापूय तुज्या स्वप्नान येयल्या पुरो आनी सांगल्या पुरो लोकांचे बापायचें नांवां घेता. तुवें आपले कितलें नांव दवरलें रे? हे मायकल लोबोच्या बापायन येवन स्वप्नान सांगल्या पुरो. हेच हांव तेका सांगूंक सोदता. आनी दुसरो
जो डॅनियल लोबो आहा जो आरपोरचो सरपंच आसा फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं हेणें पंचायतीन आनी हेणें असली हेरिटेज पॉलिसीज हे ते आपलो गांव राखपाक जाय आमचें ब्युटिफिकेशन एक आपोर्राचें राखपाक जाय म्हणटा जाल्यार तूं हे दुसऱ्याच्या गांवान येवन हे डिस्ट्रक्शनां करता हे दोंगर कातरताय हे सगळे पाड घालता आमचे बीच पाड घालताय हे कित्याक घालताय आनी दिलाय लोबो जी MLA म्यूट MLA तिका म्यूट MLA नांव दवरपाचें तिच्या तोंडांतून उतरां येना तिच्या तोंडांतून उतरां येना म्हणून ती आयज घोवाक आपयता गोवा फुडें काडटा आनी घोव उलयता पेचे काल तूं तो स्टेटमेंट दिलाय आमी पळयला इन गोवाचेर गोवा इन तेजेर पळयला आमी तुजो स्टेटमेंट तूं लोकांचे सगळ्यांचे आमच्या बापायचें नांव वयर काडलें काय नजो तुज्या बापायन तुका बरें मागून धाडल्या पुरो आनी हें पळय तुवें केलां डिस्ट्रक्शन हेजेर आमचो सारको खर विरोध आहा आनी मेन म्हणटा ते आमचे आयज तरणाटे भायर सरलेले आसा यूथ भायर सरलेले आसा जे अंजुनचे यूथ तुवें आयज ह्या व्हिडिओनूच पळयले आसतले कितले जाण उलयला हेज्या फुडें तूं तुजी कॅम्पेन जावं कसलें कितें आसतलें तेन्ना तुज्या बायलेक आनी तुका क्वेश्चन करिना शिवाय आमी उगी रावचे ना आमचे तरणाटे तुका क्वेश्चन करतले हें आमी तुका सांगूंक सोदता पयलीं म्हळ्यार हांव मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा की आमचो जो शिवोले अंजुना गांवचे जे विशय आसा ते तुमी मुद्दामून लोकां पर्यंत पावयता म्हणून आनी तशेंच आमच्या बरोबर म्हाजो पयलींचो मित्र म्हणजे आतांचो मित्रच मनोज परब ते हांगा आमच्या गांवान आयले अंजुना गांवान आयले ताजे वांगडी सगळे जाण हांगा आसा म्हणून हांव तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा काल पयर आमी एक्चुली पयली व्हिडिओ पळयलो हांगच्या गांवच्या लोकल लोकांचो आनी काल मागीर रेवल्युशनरी गोवन्सचे आमचे रणजीत मागीर मॅक्सी आनी मायकलाचो हांव व्हिडिओ पळयतालो आनी तांच्यांनी हांगा बरे तरेन एक्सप्लेन केलें की हांगा ग्रिनरी आशिल्ली हांगा नॅचरल जी ब्युटी आसा ती हांगा डिस्ट्रॉय करपाच्या वाटेर आसा आनी हांगा WRDचो हो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे वॉल बांदपाचें आतां म्हाका विचारपाचें आसा हो जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा हितून WRD म्हाका दिसता मोर दॅन 50 lakhs कितें तरी 78 lakhsचो प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट कित्याक स्पेंड करता आनी आमचे लोक आनी गव्हर्मेंट हाजेर कित्याक एक्शन घेना आमचे जे आमी टॅक्स भरता बारीक बारीक लोक जे हांगा काम करता 12,000 15,000 पगार घेवन ते आपलो टॅक्स भरता म्हाका दिसता 10% म्हळ्यार एक 10,000 वर्साक टॅक्स भरचो पडटा त्या पयशांतले हांगा गव्हर्मेंट येवन WRD येवन ह्या पर्सनल बेनिफिट्साक लागून कित्याक हें करता आतां दुसरो प्रश्न असो आसा की अशें म्हटलें गेलें आमच्या लोकांक आमच्या गांवच्या भुरग्यांक की हांगा 2-3 लोक येता प्रत्येक जे गोश्ट शिवोले विशय जाता तेन्ना 2-3 लोक येता 2-3 लोक येता आनी भायले लोक येता अशें म्हणटा आनी आमच्या गांवचे भुरगे ते आमच्या गांवचे राखणदार आसा ते आपल्या गांवान जेन्ना अशें डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना तेंच्या आंग कितें तरी शिरशिरता म्हणून ते हांगा येता आनी ते कितें भायल्यान म्हणजे फॉरेनांतल्यान येयला आपले गांवाचो असल्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक पाकिस्तानच्यान येयला आमचे गांवचे भुरगे ते बारीक बारीक भुरगे हांगा गौरवपाक येतात तांच्यांनी कित्याक ऑब्जेक्शन हाडचें न्हू आमी आयज मुद्दम हांगा आयला त्या भुरग्यांक जे आमचे अंजुना वागातोर गांवचे भुरगे आसा म्हानाच्यान शिवोलेच्यान आमी मुद्दम आयला मनोज परब आयला तांकां सपोर्ट करपाक आनी अशें जेन्ना कितें विशय जातले तेन्ना आमकां भायले म्हटल्यार आमी खरेंच एकठांय येतले आनी असल्या ज्या गोश्टीक आसा ते विरोध करतले देव बरें सांगूंक येयला फकत हे सगळे डिपार्टमेंट आहा ते गोंयांत बंद करपाचे कित्याक CRZ कोणाक पावना कोणाचे मोडूंक जाय ते मोडले कोणाचे दवरूंक जाय ते दवरले ऑलरेडी हांव दर्यार रावना मात म्हाका दिसती पडटा ओके हे CRZाक लागना जाल्यार कसलो फायदो CRZ डिपार्टमेंट धरून सो म्हाजी हेच उतरां सगळे डिपार्टमेंट गोंयांत आहा तितले बंद करपाचे लोकांक जाय ते करून ती मागीर पळोवया कितें जाता पळय तें आनी मिनिस्टरूय डिपार्टमेंट बंद करपाचे आयज आमचे सगळे गांवचे लोक एक जाल्ले आसा कित्याक हो जो हांगलो MLA जावन आसा लोबो हो आमचे कल्चर प्रॉपर्टीज मेन्शन कर खंयच्या गांवचे आपूच्या नांव वागतोरचो आनी आमी सगळे लोक वांगडा येयल्ले आसा हांगा खंयचे लोक वांगडा येयले ते मेन्शन कर अंजुनचे वागतोर शिवोलचे सगळे लोक वांगडा जाल्ले आसा लोकांचो एकवट आसा कित्याक जे हो MLA करता स्वताच्या बेनिफिटा खातीर आनी लोकांच्या बेनिफिटा खातीर न्हू पण स्वताच्या बेनिफिटा खातीर बिजनसा खातीर जो लोकांचे जे आमचे पुर्वजांचे जे राखलेले आसा ते पाड घालता डिस्ट्रॉय करता जावन आसा आतां आमी पळयता हो WRDचो प्रोजेक्ट स्वताच्या बिजनस बेनिफिटाक तेणें केल्लो आसा कित्याक लोकांच्या हितान केल्लो जाल्यार लोक मानपाचे हे स्वताच्या हितान तो केल्लो आसा आनी समज तुवें वर्क ऑर्डर पळयला तो आगवार कन्स्ट्रक्शन्स म्हणून तांकां दिल्लो आसा चलोन येयला जॉबा कॉप म्हणून एक ऑनलायन पोर्टल आसा तितून तुका कंपनीचे रेगुलेशन्स पळोवंक मेळटा थंयसर ही कंपनी स्ट्रायक्ड ऑफ आसा
ज्या कंपनीक हेंच्यांनी WRD वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा ती कंपनी स्ट्रायक ऑफ आसा. हांव तेच म्हणटा गव्हर्मेंट स्ट्रायक ऑफ कंपनीक टेंडर दिता कसो. सेकंडली हो MLA जो स्वताच्या बिझनसा खातीर लोकांचे पाड कित्याक घालता, लोकांच्या कल्चरल डायवर्सिटीचे पाड कित्याक घालता. आमचो आयज लोक एकूच म्हणटा बाबा तूं लोकांचे पाड घालनाका, लोकांचें बरें कर, लोकांच्या हितान राव, मात तेजें इंटेंशन दुसरें आसा. कित्याक 2 शब्दां देव बरें करूं म्हणटा. मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवनचे आमचे प्रेजिडंट मनोजी हांगा आसा, तेंचें हांव स्वागत करता. भायली येवन उलयता हांगाली कोण न्हू, हांव अंजून पंचायतीची, बलभीम मालवणकर आसा अंजून पंचायतीचे, मॅक्सी आसा अंजून पंचायतीचे, चंदन आसा आसगांव पंचायतीचे, शिवोल जितले पंचायती येता, कपिल कोरगांवकर आसा मार्ना पंचायतीचे, हे सगळे शिवोलचेच लोक आसा आनी शिवोलचेच लोक हांगा इश्यू घेवपाक येयल्ले आसा. आमकां खंयचो मनीस फुडें सरतलो आनी सपोर्ट करतलो पळय तेच्या बरोबर रावतले. गांवच्या लोकांक उलो मारलो काल तेन्ना आमी गांवचो लोक म्हणून हांगा एकठांय जाल्लो आसा. म्हाका एक सांगा, तुमी डेव्हलपमेंट करपाक वयता आनी रडोन रडोन सांगता म्हाजें हॉटेल मोडटलें जाल्यार म्हाजें हें प्रॉपर्टी वयतली म्हणून हांव वयता, अशें तुमी इलिगल बांदता आनी तुमची प्रॉपर्टी करता. इलिगल गोश्टी मोडटलेच न्हू. जर तुमचे लिगल गोष्टी आसल्यार तुमकां लोकां कडेन रडपाची गरज नासली आनी दुसऱ्या पार्ट्यान वचपाची गरज नासली. आयज तुमी जर विकास करपाक गेले जाल्यार दर्याच्या कुशीक पब्लीक लोकांक, आमच्या गरीब सारक्या लोकांक बांदपाक ना, कायद्यान बांदपाक ना. आनी तुमी कशें बांदता. तुमच्या जेन्ना वागातर बिचार गेली तेन्ना तांकां एक विशय विचारलो, ही बाबा प्रॉपर्टी कोणाची, दर्याच्या तेखून सारके पूल बांदपाक खांबे घातले. तर म्हाका मायकल लोबो सर येयले आनी कितें म्हणलें, लोकांक म्हाका विचारलें एका सर कित्याक म्हणटा, की हांव पयलीं कडल्यान वळखता सर जालें, सरच्या तोंडान म्हाज्या सरूच येता. म्हणजे विशय सर सुद्दां असले जाल्यार सत्य उलोवंकूच जाय न्हू. तांकां विचारलें तुमी हांगा कशें बांदता दर्याच्या कुशीक, ना ही म्हाज्या प्रॉपर्टी आसा पळय ती म्हाज्या डॅडीचो कोण तरी सयरो आहा तेचे कडल्यान हांवें घेतल्या. तुमकां खबर आसा दर्याच्या कुशीक बांदपाक मेळना जाल्यार दर्याच्या कुशीचेच तुमी प्रॉपर्टी कित्याक घेता. तुमी एक MLA जावन तुम्ही एका सरकारान काम करता आनी तरी सुद्दां तुमी इलिगल काम करता. म्हाका विचारलें तेणी डबलून बांदले तेन्ना तुवें कित्याक ऑब्जेक्शन घालूंक ना म्हणून हो प्रश्न तेंच्यांनी म्हाका विचारलो. डबलून बांदल्या उपरांत कितें जालें लोकांक त्रास ते आमकां नंतर दिसले. तेच्या उपरांत आतां कोण थंय बांदलो पळय तेका आमी ऑब्जेक्शन हाडलेले. फर्स्ट टायम डबलून बांदलेले तेन्ना लोकांक कळ्ळें की तेचे कितें गोश्टी आमकां त्रास सहन करचो पडलो, तो कितें लोक सहन करता, तेची जी सिवेज आहा ती कशी दर्यान ते सोडटा. कळ्ळें न्हू. तुम्ही इलिगल करता आणि इलिगल लिपोवपाक लागून दुसऱ्या पक्षान उडकी मारून वयता म्हणून सांगता, हे चुकीचें आसा. तुम्ही हे बांदपाचेच पयलीं बंद करा. दर्याच्या कुशीक कितलीशीच मिटर सोडून मागीर बांदप. हे कित्याक बांदले. तुमच्या चेड्याचें नांव आसा थंय, त्या चेड्याच्या नांवाचेर सगळी कागदां आसा. हे सगळे जो कोण येवन दाखयता, जेका कोणाक दुखता ते येयले उपरांत तुम्ही सांगता तुम्ही भायले, तुम्ही लोकल कोण न्हू. लोकल आमी. प्रत्येक विशयाक जर तुम्ही खोटे उलयता, प्रत्येक विशयाक आमी उठून येवपाचें. तुमकां राखणदार म्हणून केल्या मरे, पंचायतीक राखणदार केला, कम्युनिटीक राखणदार केला. तुम्ही तुमचे काम सारकें करिना. आयज जो सरकार आसा तो ताचेर लक्ष घालिना आनी ह्यो सरकार लक्ष घालिना, ही व्यवस्था सारकी चलना म्हणून हो सरकार आमकां नाका. ह्या सरकाराक उडोवपाची गरज आसा. थँक्यू. येस इन शॉर्ट. तो म्हणटा न्हू बापायन हो बापायन न्हू, हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू, हो आमी राखला. तर आमी राखतले फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले. जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू, आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले. हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू. जंय की तुमी पळोवंक शकता की पयलो व्हिडिओ जो पळय लीक जाल्लो तो हांवें काडलेलो. एज अ गांवकार एन अ कमिटी मेंबर हांव हिंगासर हो चलोंक हांव सदांच हिंगा बरोवंक येता. सो तेन्ना जे पळय आनी हे पयले दर्या देगेर हें जाता की तेन्ना हांवें भुरग्यांक फोन मारले, बाबा तुमी यात, आमी मातशें हें हाडवे, हें कितें जाता तें रॉंग. सो फर्स्ट टायम जेन्ना हांव हिंगा येयल्लो तेन्ना थिंगासर वाटूय नासली, आमकां केन्नाच वाट मेळोंक ना. आमी सदां 2 व्हिलरीन येताले, गाडी खालाले येताले आनी चलोन वयर येताले. आमी ते खुर्साक रजार करूंक येताले. आतां थिंगासर एक हें जालां की ती वॉल मोडलेली आहा आनी थिंगासून डायरेक्ट ट्रक भितर येतात. ट्रक येवन ती लोबराची लोबरां थिंगासून वयसान खाला ते दर्यार वतयता म्हणून ते डिस्टर्बन्स कहें हुयना हूंय म्हाका दिसलें म्हणून हांवें भुरग्यांक सांगलें. हांवें तांकां कॉल केलें आनी सगल्यांक आपयलें, बाबा मातशें या, मातशें हेल्पाक या. मॅक्साक हांवें कॉल केलो, बाबा यो आनी मातशें कितें आहा तें तुमी उलया म्हणून. ओके. नांव सांग तुजें. नांव एरन डिसूजा. एरन डिसूजा. हय अंजुना. रावपी अंजुना. हांव नायरन दायस, हांव लोकल हिंगाल्लो. आमी जेन्ना बरोवंक वयताले तेन्ना आमी हो जागो हायलायट केलो. आमी सकयल येयले पळोवपाक की कितें बांदता ते. जेन्ना आमकां कळोन येयलें हे एंटी सी प्रोटेक्शन वॉल बांदता, हे आमकां कित्याक जाय, हे देवान रचलेले, हे आमकां कित्याक जाय हिंगासर, हे आमकां नाका हिंगासर. हे बंद करूंक जाय सगळे. हे येयल्ले फावटी ग्रिनरी आमची उडयली आख्खी हिंगासर. थिंगा अंजुना गेल्यार अंजुना थिंगासर येता, ITC येता, कोमनेदारान काडली
ते ट्युरिजमाक दिल्यो ट्युरिजमान आनीक कोणाक दिले हे आमकां नाका हिंगासर येयल्लो फावटी आमी इतले वर्स ब्रीज प्रोटेक्ट केला हिंगासर आमकां नाका कांयच नाका हिंगासर सगळें बंद जावपाक हिंगा जाय. म्हजें नांव गौरेश मांद्रेकार, हांव वशिल्चो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. आयज आमी हे पळयतात जे हांगासर डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा बिचार जे 2100 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. आयज हो जागो बिचाक तेखोन आयज डिस्ट्रॉय करप चालू आसा. आनी सगळ्यांक पयलीं आमी सांगपाक सोदता जेन्ना मायकलान एंट्री मारलेली शिवोलेन तो आपले बायलेक जेन्ना फील्ड करताले शिवोले तेन्ना आमी सांगताले शिवोलकारांक की तुमचे जागे सांबाळून थेया हो मायकल लोबो तुमच्या जाग्यांचे नदर थेयतलो तुमच्या जाग्याक हडप करतलो म्हणून आनी जागे कॅप्चर करतलो म्हणून. मात लोकांनी आयकलें ना तेन्ना ती लोकांची एक चूक जाली. मात आतां कितें जालां तें आतां तुमी पळया आयज हांगासर हो बीच जालो फाटल्या दिसांनी तेजो वागातोर चलतालो वागातोर तेणी तशेंच केलें वागातोरूय तेच सांगता जो गोंयकाराक तुमी हाडयतात आनी भायल्याक तुमी करूंक दितात. अरे खंयच्या भायल्याक कोण करूंक दिता तें सांगचें कित्याक भायल्यांक हाडल्या सगळ्यांक पयलीं येणीन मायकलान. आनी आयज जे सगळे जे नाशाडी जाता आमच्या गोंयची हेचो कारण हो आहा जाल्यार हेच्या खातीर आमकां तरी दिसता की हो जो मायकल आसा हो मायकल आमच्या शिवोलेची वाट लायतलो आपले बायलेंगडा. आनी जशें एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता जशें पंचायतीन सुद्दां एक कायदो आसा जी भितर बायल पंच मेंबर आसा जाल्यार तिच्या घोवान इंटरफियर जावपाक शकना जाल्यार ती बायल डिस्क्वॉलिफाय जातली. हो कायदो आसा. आनी हे आमदार जावन आयज प्रत्येक गजालीक जशें मनोजान सांगलें की हांगासर सद्या शिवोलेन सत्यनारायण पुजा जाता तशें आयज ती प्रत्येक गजालीक आयज रस्ते वाडोवपाक जाय आयज प्रोजेक्ट डेव्हलप करपाक जाय आयज आनी कितें करपाक जाय जाल्यार ती आयज घोवाक हाडटा. सो आमकां तरी दिसता की ही आमची आमदार आसा ती इनकेपेबल आसा हिचे कडेन कसलोच हे हँडल जायना कितें काम करपाक जाय सुद्दां जाल्यार हँडल जायना. प्रत्येक गजालीक ती आपल्या घोवाक फुडें हाडटा. आनी आतां तरी आनी एक गजाल हे आहा की जो पर्राचो जो सरपंच आसा जो पर्राचो सरपंच डेनियल लोबो आसा आयज तेज्या नांवार ही प्रॉपर्टी जाल्ली आसा आनी ते सांगता आपणाची जे हेची फॅमिली प्रॉपर्टी ही आमी डेव्हलप करता. मात जेन्ना ती सोंगां करता जे पर्रा गांवांत जी हेरिटेज राखपाक जाय आमी मेगा कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवचें ना. आयज हांगासर जे आपलो गांव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचे गांव कबार करपाचे आयज हे एग्जाम्पल तुमी सेट करतात. आयज प्रत्येक गांवांत वचात थंयसर आयज आमचे शिवोलेन पत्रे मारलेले आहा आनी आमी ते पत्रे एक्सपोज करीत आहा तुमच्या फुडल्यान कशे पत्रे येता कसो कल्चर आमचो कबार जाता कशे रस्ते नासतना थंयसर येयले प्रोजेक्ट हे जाल्यार हेजेर लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. तशेंच आतां जेन्ना मनोजान सांगलें की आतां झेडपी इलेक्शन रोखडें येवपाचें आहा आनी झेडपी इलेक्शनाकूय ती धवी पॅकेटां आहा ती आयज तुमच्या बोल्सान घालतले. मात त्या धवी पॅकेटांच्या बळी पडो नाका तुमी. आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आहा हे पयशे खंयचे हाडटा ते. आयज पयशे दितले आयज तुमकां ते दाखयतले की आमी तुमकां अशेंच आनीक फुडें सोय दितले. मात अशी ही जी डिस्ट्रक्शनां जाता ही आयज आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एक मायकलाक सांगूंक सोदता तूं सांगताय आपणाच्या बापायचे पयशे लोकांच्या बापायचे पयशे न्हू आपूण पयशे घालता. आयज कोणाच्या बापायक अधिकार ना आमचे बीच डिस्ट्रॉय करपाक. आयज आमचे बीच आमच्या पुर्वजांनी अशेंच थेयल्ले आयज कोणी डिस्ट्रॉय करूंक नासले. जाल्यार हेका मायकलाक सांगपाक सोदता की तूं हे जे तुजें डिस्ट्रक्शन मायंड आसा जे तूं हे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता तेजेर तूं मातसो फाटीं सरचो. तुमी आतां इश्यू सांगता आतां कितें जाणा तूं आमचो कोण तरी भुरगो एक गरोवपाक गेलो अंजुना आनी ताका दिसलें खंय तरी कितें तरी कॉन्क्रिटाचें काम चालू. सो तेणी आमचो एक अंजुनकारांचो ग्रूप आहा तेजेर ग्रुपार घातले वा कसलें तरी कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आहा कॉन्क्रीट कोण तरी काम करता. सो तितक्यान आमचे लोक आहा पळय ते भियाले कित्याक अशेंच कितें तरी 2 वर्सां पयलीं घडलें आनी खंय तरी सुमोटो हाडलो आनी सियाचो विशय जालो हांगर. आतां लोक भियाले कित्याक आतां कोण तरी कॉन्क्रीट करतले काम हांगर कोण तरी येवन आनी त्रास जातलो आमच्या गोंयकारांक म्हणून. कित्याक हेज्या पयलीं अंजुनकारांक त्रास जाल्लो सियाचो इश्यू सेम इश्यू असोच कॉन्क्रिटाचो जालो म्हणून. सो ताका लागून परत आमचे लोक तणावान येयले कित्याक बाबा सियाचो परत इश्यू जायत ना फाटले 2-3 वर्सां तेंची इस्टॅब्लिशमेंट बिजनसीस प्रिमायसीस आहा ते बंद आहा कित्याक हो त्रास जाल्लो तो लोकलांकूच जाल्लो देल्लीकारांक जावं भायल्या कोणाक जावंक ना. सो ताका लागून एक ग्रुपार डिस्कशन जालें 10 भुरगे आयतारे सांगर येयले सायटीर येवन पयले कितें तरी कन्स्ट्रक्शन चलता आनी ते दिसा सायटीर कोणूच नासले. सो मागीर सोमारा दिवाळी जाली मंगळार दीस म्हणजे काल परत भुरगे जेन्ना येयले हांगा पळोवपाक तेन्ना पयलें खरेंच तरी रिटेनिंग वॉल काडप चालू आसली दॅट वॉज अंडर WRD आनी ते जेन्ना पळोवंक गेले पळय ती कोणाचें काम चलता तेजेर कळोन येयलें की कोण तरी डॅनियल लोबो म्हणटाचें काम चलता म्हणून. तो विशय कितें आहा आमकां ह्यो कॉन्क्रीट वॉल नाका आसली कित्याक आमकां सियाचो इश्यू परत तापतलो गोंय हांगा अंजुनान आनी परत आमच्या लोकांक त्रास जातलो म्हणून. सो सिंपल इतकीच गजाल आसली म्हणून आमी तो कॉन्क्रीट वॉल हाडलो तो स्टॉप करपाक गेल्लो. जेन्ना डॅनियल लोबो म्हणून आमकां कळना फुडें थंय उघड जालें की डॅनियल लोबो कोण तरी आहा म्हणून तेन्ना वचून आमकां खबर नासलें कितें चल्लां तें. जेन्ना आमचो आमदार आहा स्थानीक आमदार दिलाला लोबो तेजो हजबंड आहा मायकल लोबो जो आमचो नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार आहा तेणी काल एक स्टेटमेंट केलो की हे बांदता ते
कोणाच्या बापायचे न्हू जावं वॉटेवर कोण मोल मानिना तुमच्या बापान पयशे दिला अशें कितें स्टेटमेंट केलो तेन्ना कळोन येयलो की हो डॅनियल लोबो तेजो चेडो म्हणून कळोन येयलो आनी थंय हो विशय राजकीय जालो हो राजकीय विशय करपाचो आमकां काय नासलो आमकां फक्त गोंयकाराचे अंजुनकाराचे हीच सांबाळपाचें आसलें कित्याक सिंहगडाचें परत एक संकट आमचेर येवपाक नासलो म्हणून आमी हो विशय घेतलेलो बट हो विशय घेवन आमी फक्त हांगा स्टॉप करपाक गेल्ले आमी कोण तरी लोकल करता जावं आमदार करता जावं दिल्लीकार करता ह्या हितून येवंक नासले सो सिंपल ही गजाल आसली बट राजकीय केलें पॉलिटिसायजेशन केलें ह्या आमदारान सो आमी हेजेर निशेध करता तो जो पळय स्टेटमेंट करता तो कितें म्हणटा अंजुनकार एक्सटॉर्शनिस्ट तेणें ते पयलीं स्टेटमेंट आपलो पळोवपाचो कित्याक काल इन गोवा ब्रेकिंग सुद्दां आयिल्लो आहा प्लस तो स्टेटमेंट करता की हे कोणाच्या बापाच्या पयशान करना म्हणून सो तेणी ही दोनूय स्टेटमेंटां करता पळय तेजेर हांव कंडेम करता जे आमचे अंजुनच्या भुरग्यां थंय आमी रावतले भुरग्यां वांगडा तुमी भुरग्याच्या अस्तित्वाक हात घालूंक सोदू नाकाय सपोज जर तुका हेजेर परत कितें स्टेटमेंट करूंक जाय कावंटर करूंक जाय डिबेट करूंक जाय तुका जर अंजुनकाराची गरज ना तुजी स्वप्नां आहा ती जर सोंपले तुजे बायलेक परत हांगा इलेक्ट करून हाडपाचें ना जावं तुकाय कोस्टल बेल्टार इलेक्शनाक बसपाचो ना नाल्यार तूं अंजुनकाराच्या आनी कोस्टल बेल्टाच्या भुरग्यां अगेन्स्ट स्टेटमेंट कर सो हांव फक्त हांवें हांगर पावलो आनी पावपाक कारण स्टेटमेंट तेणी स्टेटमेंट करतना आपली लायकी सांबाळून स्टेटमेंट करूंक जाय आमच्या भुरग्यांक तेणी कांयच म्हणूंक शकना कित्याक हे भुरगे आमचे आमी जर आयज गोंयभर लोकांक सस्टेन करपाक लोकांक सक्षम करपाक लोकांच्या धंद्याक लागून जर आमी आवाज उठयता नाल्यार आमच्या भुरग्यांक लागून आमी मरपाक सुद्दां रेडी आहा कित्याक आयज खंय भोंवले सुद्दां न्हू निमाणें आमकां हेच मातयेन अंजुनचेच मातयेन भितर सरूंक जाय सो हे स्टेटमेंट हांव कंडेम करता तेका जर परत स्टेटमेंट करूंक जाय कावंटर करूंक जाय कितें करूंक शकता ट्रान्सपरन्सी दवरया झगडया तेका पॉलिटिसायजेशन करूंक जाय राजकारण करूंक जाय विशयाचेर राजकारण करया बट आमचो हेतू फक्त आसलो हे कॉन्क्रीट करता पळय ते कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ज्या स्ट्रक्चराक लागून आमच्या भुरग्यांक त्रास जातलो आमच्या विलेजर्सांक त्रास जातलो तेका लागून फुडें घेतलो आमी खंयचो राजकीय हेतू घेवन येवंक नासले जावं आमी राजकारण करपाचें ना जावं राजकारण तुका जर करपाचें आहा परत आमच्या भुरग्यांक तूं कांयच म्हणचो ना जर तुका जर कापास्ताद आहा नाल्यार तूं एक शब्द आमच्या अंजुनच्या भुरग्यांक म्हणून दाखय फुडलें कितें तें आमी पळोवपाक सक्षम आहा थँक्यू रॉयस्टन हांव अंजुनचो लोकल हांव सेम जशें की एरनान सांगलां हांवूय सेम गरोवंक वयता एवरी डे सो आमी थंयसर आहलो हांव थंय गरयतालो मागीर हांगल्यान म्हाका दिसलो की ट्रक लोबरा उडयता सो हांवें एरनाक फोन केलो एरन म्हटलो अशें अशें जाता थंय कितें आमकां दर्यार कित्याक जाय एनटीसी प्रोटेक्शन काय बरो दर्या आहा देवान रचला ग्रिनरी आहा आतां ही ग्रिनरी तुमकां दिसता ही आख्खी कातरून उडयला फ्युचर जनरेशनाक आमी कितें सांगतले आतां फ्युचर आमची भुरगीं तुमी तरी सगळे एज जाले की वयतले आमी हांगा आमच्या भुरग्यांक आमकां दाखोवंक जाय कितें बाबा जरी आमी कॉन्क्रीट दाखयतले भुरग्यांक आमच्या पार्टीज दाखयतले कितें चल्लां तें सो इतलो प्रश्न गव्हर्मेंटा कडेन अर्ज करता की बाबा असले बॉन करूंक जाय असले आमकां नाका आमकां आमच्या भुरग्यांक बरो फ्युचर दिवंक जाय इतले कोणा कडेन एनिमिनिटी ना कांयच ना आमकां फक्त हे स्टॉप केल्ले जाय एज अ लोकल इफ इट कम्स टू एनवायरमेंट आय वील स्टँड अगेन्स्ट येस दॅट्स इट ओके फाल्यां लोक म्हणटले बीच अंजुना कित्याक येता लोक बीच फुडें अंजुना कित्याक येता बीच पळोवपाक फाल्यां लोक कशे हे ट्युरिजम हे बँड सारके बंद जातले पयशे घेतले आमकां आयडी कार्ड मागतले हिंगा सकयल देवपाक तूं कोण प्रूफ कर अंजुनचो म्हणून ओके होल्ड ऑन हॅलो एवरीवन म्हजें नांव फूल नेम एपिफानी डिसूजा आनी जल्मलो हांगासर म्हजो पाय हांगा जल्मला म्हजो शेपाय हांगा जल्मला तेंच्या येदो धाकटो आसतना आमी हे गौरव वयताले हेंच्यांनी आमचे गौरवपाक आमकां बंद केला अंजुनूय बंद केला फाटल्या दिसांनी आनी अंजुनाचे थोडे कमेंट मारले बाबा तुमी आमकां दर्यार वचपाचें बंद करनाका म्हणून ती कडल्यान आमकां बंद केल्यात आनी हांवें तिका सांगलें हे देवळे तुमी शिकलेले आहात हे देवळे पोस्ट करता ते बील बोर्ड मारला खंयचो प्रोजेक्ट एप्रूव जाला कित्याक आमकां पयलेच हेचे पयलीं हांव भायर आसतना आतां पोतो हांगा येयला आनी ताका सांगलें बील बोर्ड मारा म्हणून ना गव्हर्मेंटाचें म्हणटात गव्हर्मेंटाचे वचून बील बोर्ड मारूंक जावं वीच प्रोजेक्ट वॉट बीन एप्रूव फ्रॉम वेर एवरी वन शूड नो अबावट इट ओके आतां हांगासर हें कितें चलता कांय चलता त्या दिसा येयलो पळोवपाक हे आमकां दोन वाट इकडे वाट बंद केली चलोंक वचपाचें आमी केह्या वचपाचें बरो आमी एवरी डे हांगाच जल्मले हांगाच खातात हांगाच वयर सरले कोणाक आमी हे सगळे गोरे ही ब्युटी इतली पण खोशी जाताले सगळे हे चलोन सांजचे एवरी डे हे बसताले एकल्याक आतां ताक ना वचपाक कितें हे करीत जाल्यार तिकेट फारीक करची वटली मायकलाक पयशे दिवचे पडटा तो हप्ताचे मायकल एका टायमार दुसरें सांगूंक सोदता मायकल लोबो हांगा आमच्या अंजुनान वयर सरला तो जाणट्यांचे दाखले माल त्यो विकून आनी ते पीस थंय भायर विकतालो आनी ते मोडके विकता मोडके विकून तेणें आपण हे दवरलो पांयचे पयशे हाडून ना छापायचे पयशे न्हू ते हांव हें सांगता हांव हांगा जल्मला आनी तें विकून आनी पिस्को हे चलता फाटल्यान तेजे फेर्नांडीस आसा तेजे मायकल पांय जावचे पयलीं फेर्नांडीस तें रेस्टॉरंट चलतालें आनी ते म्हळ्यार पोटाक कोत्ताले की धाकलें रेस्टॉरंट सिब्रीज म्हणटा तें आतां बंद पडलां हेचे हे भायल्यान हो भायल्यांक हाडल्या भायल्यांक घालता हें करून भायल्यांक घालतलो हांगसर मायकल
भायल्यांक हाडून आनी तेंच्यानी सांगता हे उलयता म्हाका मेकळ्यान दवरलो हांव भियानात हो ना हांव सदांच येतलो आनी वयतलो हें बंद करून म्हणजे जाता की बंद कर आमची गोरिबाची म्हणजे पिणके इकडे येवन गेल्यान आनी म्हाजे पांय बोटी आसा हांगा लांकडां घेवन हांगा वयता आतां लांकडां वचून बोटी हाडून वता हांगा सोडया ना हेचे झाडां पोंदाक धरून ह्या माडाचे आसलो जुवां आहलो तो काडटालो हें पाड इकून हेचे मायकल आपूण सोयरो म्हणटा तो हांगचो मायकल हांगसरलो सोयरो न्हू लोबो भाटां इकतीं घेतल्यान वा घे तूं तुजें एका कर आमी तांकां कोणाक हाडयनात आतां तो म्हणटा एडवीन एंटनी आनी मायकल कम्युनिटी सिस्टम मदून हाडनाका आमचे नेचर बंद करनाका तुमी नेचर बंद पाड घालनाका आमकां हेंच येवन वचून आमकां म्हाजे पिणके येवन हें हाडपाक हांगसर येयला सांगपाक बाबा हें तुजें हांगा चलचें ना आनी आमी तुका दिवचें ना थोडे जाण हात तुज्या हातीन मेवन हात तांकां पॉलिटिक्स घेवन बसात आनी तुमचे देव तुमी इका देवा इका आमचो देव एकूच सगळ्यांचो देव धर्म बागे वेगळे जायत पूण आमचो देव एकूच नेचर आमी सांबाळुया इतलेंच सांगून म्हाजी 2 उतरां काबार करता. ते विलेजर पयले थी गेल्ले आमचो एरन स्टार्टींग आनी तेणेन दाखोवन दिलें व्हिडियो काडून हांगर कितें हें चलता म्हणून खणला म्हणून तेणेन आयतारा दीस व्हिडियो व्हायरल केलो मागीर सोमारा दीस डिस्कशन करून तेणेन युथाक घेवन फुडें सरलेले यूथ आनी तेजे फुडें तेंच्यांनी उलो मारलो आमकां विलेजर हांगा हें करया म्हणून आमी प्रोटेस्ट आमचे मॅक्सिबा सगळे आमी मागीर कंप्लेन घातले हे सायडीर येयले आनी मागीर काल सिग्नेचर घेवन आमी विलेजर आनी आमचे आस्कोवचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे येयलेले बाकीचे आनी पंचायतीन वचून इनवोट केल्ले आमी इन्स्पेक्शन नोटीस स्टॉप नोटीस करपाक म्हणटकूच आतां काल मागीर आमी काल आमची लक्ष्मी पुजा आसली तेका लागून डेप्युटी सरपंच आहा तेका येवंक मेळोंक ना येता म्हणून सांगलेलें आश्वासन दिलें मागीर तेका भटजी येवंक ना म्हणून डिले जाय म्हणटू आयज तें राती फोन मारलो सोय संक आनी म्हाका सांगूंक लागली फाल्यां इकरांक दिता तो सकाळीं इकरांक वच जाल्यार पंचायतीन आसली तो टायप करतना मातशें वयर खाला जाल्यार तेका लागून डिले जावन आतां तेन मॅडमीन दिल्या एक हांव देव बरें करूं म्हणटा विलेजी वच फर्स्ट टायम विलेजीचें ग्रेट काम केलां स्टॉप नोटीस हे हय ओके स्टॉप नोटीस आनी इन्स्पेक्शन नोटीस स्टॉप नोटीस आनी इन्स्पेक्शन नोटीस इन्स्पेक्शन आहा शेनवारा दीस तेंच्यांनी सांगूंक ना देनपाचें हें कागनाल 3 हांगा हें आसता जे तेंचे शेनवारा जातले हय शेनवाराक जातलें येस हय सो आतां हे सगळे तुमी अंजुनचे लोक आनी अंजुनचे लोक आनी विलेजर आनी बाकीचे सगळे आमचे मनोज सगळे आमी शेवले कॉन्स्टिट्युएन्सीन सबन गोंयचे येयले मिडियाचे वतीन देव बरें करूंक म्हणटा आमचो इश्यू फुडें व्हरपाक जो विलेजरांनी घेतला पळय तो आमचो गांव दोंगर सांबाळपाक ह्या युथान फुडें सरला युथा बारी आमी आहा ओके थॉमस बाब जशें आतां तुवें म्हटलें की सगळे तुमी अंजुनचे लोकल अलॉंग विथ अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे फुडें सरले जे काम आसा पळय तें बंद करपा खातीर ओके जशें तुमी आतां फुडें सरले आनी बंद हें काम ऑलमोस्ट बंद केल्लें आसा अंजुना आनी वागातोर ह्या वाठारान इतलीं वर्सां आमी पळयलां की जायते प्रोजेक्ट येयल्या बिल्डर लॉबीज येयल्या आउटसायडर येयल्या हॉटेलां बांदली रेस्टॉरंटां बांदली क्लब जाले नायट क्लब जाले बिजनस जाले जाल्यार वागातोरचो लोक आनी अंजुनचे तुमी लोकल्स जाल्यार इतलीं वर्सां कित्याक फुडें सरोंक ना आनी इतले मशरूम जायत हांगासर आयज मेरेन पावल्या सो हेचेर कित्याक हेचे पयलीं आवाज रेस करूंक ना तुमी आवाज रेस करता कितें पॉलिटिशियन केन्ना पुलीस येतात आनी कोणाचे दबाव हाडटात कितें हाडटा आतां यूथ आनी फुडाकार घेतला युथा फाटल्यान आमी आहा मागीर सबन गोंयची जनता यूथ फुडें सरोंक जाय न्हू म्हणजे यूथ फुडें सरले की तुमी फुडें सरतले वयर खाला हाडटात मागीर ते प्रेशर कोणाचे इनलिगल आहा तेचेर हे करतात पॉलिटिशियन म्हणटात तेका नोटीस काड त्यो खबरो आसल्यो आहा म्हणजे तुमी कोणाच्या दबावाचेर आसले इतलीं वर्सां यूथ फुडें सरले आतां आनी तुमी पयलींचे जे आसा पळय ते कशें गजा आमी अंजुनचे गांवकार म्हणून आमचो केन्ना डेव्हलपमेंटाक विरोध ना पूण खंय तरी आमचे दोंगर कातरून आमी डेव्हलपमेंट करपाक दिवचे ना कारण हेचे थोडेच दोंगर आमचे कडेन उरलेले आसा आज खुबशे जाण म्हणटा की पॉलिटिशियन हे ते सगळ्यो गोश्टी एके सायडीन दवरून आज आमी हांगा सगळे अंजुनकार म्हणून एक आसात कारण फाल्यां कोणूय आसूं गोंयचो आसूं किंवा भायलो आसूं जर तो आमचे खंय तरी दोंगर कातरतलो खंय तरी आमचे दर्या नाश करतलो जाल्यार आमी तेजे अगेन्स्ट सदांच सगळे वांगडा उबे आसतले ह्यान पयलीं तुमकां दिसता आसतलें की आमी खंय तरी नासले पूण ना अशें ना खुबशे फावटी जेन्ना गोश्टी अश्यो घडल्या हो दोंगर तुमी पळोवंक शकता हो 12-0 हांगा एक व्हडलो बिल्डर गेल्लो अशी एक 50,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीचेर काम चालू जाल्लें खंय तरी 18K लागलेल्या लँडाचेर हांगा काम चालू जाल्लें तेन्ना आमीच सगळे गांवकारांनी मेळून ताका आडयल्लो आनी ह्यान फुडें सुद्दां जेन्ना आमच्या गांवान कोणी
डिस्ट्रक्शन करपाक येतलो तेज्या अगेन्स्ट आमी सगळे वांगडा उबे आसतले. सो हेच्या पयलीं जे आतां इतले बिल्डर लॉबी दिले हॉटेल ती तशीच आसता, तेजेर कितें एक्शन जातली? आमी जो मनीस आमी तेच तुका सांगता न्ही, आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट नाच, पूण तू जर डोंगर कातरून डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार आमी तेच्या अगेन्स्ट उबे रावतलेच. आतां फाटल्यान तुमचें एक जे रिसंटली काम चालू आसा पळय वयर, तेजेर ऑलरेडी चालू आहा. लिगली कोर्ट आमचे भुरगे भाव आसा 2 जाण ते लिगली कोर्टाक गेल्या तेच्या अगेन्स्ट. ओके. आता याचे स्टॉप ऑर्डर आणि इन्स्पेक्शन हे काढलं, नोटीस काढलं, ते जाऊनही जर हांगा काम कंटिन्यूस आम्ही एकवट जाल्लो आसा. सगळे आमी आयज पळोवन येयला, इतले लोक येयला, सगळे यूथ येयला, एकवट जाल्लो आसा. आणि त्या गांव खातीर आमी जे झुजता सगळे झुजता, कित्याक की आमच्या पुर्वजांनी पयलीं राखून दवरलेले आसा. तशें म्हटलां तिलवे बाबान की आमी डेव्हलपमेंटा अगेन्स्ट ना, पण आमची इकोलॉजिकल जे आसा, आमचे दोंगर जे आसा, जे आमचे फॉरेस्ट आसा, तेका आमी प्रोटेक्ट करूंक पयलीं फुडें येतले. आतां डिव्हलपमेंट गाय तुका एक प्रश्न, डिव्हलपमेंटाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमी पळयला की आतां पळय टायम आवट येयलेले, तेजे उपरांत दुसरें नांव येयलें सनबर्न म्हणून. जेन्ना म्युजीक चलता तेन्ना तुमी लोकलूच बंद करपा खातीर वयता, आनी आयक म्युजीक लावड म्युजीक चलता म्हणून तुमीच फुडें सरलेले बंद करपा खातीर. पूण म्युजीक जेन्ना खंय आयकून तरी प्रश्न ना वेगळो वता ना, एकूच प्रश्न वेगळो वता, एकूच प्रश्नाचेर येता, एकूच प्रश्नाचेर वयता जाल्यार ते खंय ना खंय तेच्या वयल्यान डेव्हलपमेंट जाता न्हू. पयले क्वेश्चन विचारलेलो पळय, बेस्ड ऑन हेच्या पयलीं खुबशे डेव्हलपमेंटाचे ओके, शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच्या पयलीं कितें हें जालां. सो हांव तुका सांगूंक सोदता, आमी आसगांव जावं शिवोली मान्य अशें सोड्यान खंयचो कितल्यो अंजुना पासून कितल्यो आमी प्रोजेक्ट कंप्लेन घातल्या, इतके दाव मारलेले आसा. हेजेर MLAचे स्टँड कितें आसा, MLA कितें करता, MLA कितली एक्शन घेतली आमच्या वांगडा. फाल्यां आमी तुका ह्या मिडियासून हें सांगूंक सोदता, आमी आनी थोड्या दिसांनी जावं फाल्यां परवा पासून ती फायली सगळ्यो घेवन MLAच्या ऑफिसान वचपाच्या, कितली एक्शन घेता ती आमकां पळोवपाक जाय. आनी आमी मिडियाकूय रिक्वेस्ट करता, तुकाय रिक्वेस्ट करता, तूं आमच्या वांगडा येवचो. हेच क्वेश्चन सेम मिडियाक तुवें विचारचो, दिल्यार लोक तुवें विचारचो की तूं ज्या भुरग्यांनी हे कंप्लेनी हाडल्या बिल्डर लॉबीचे, तुजें एक्शन आनी तुजें स्टँड कितें आसतलें तें तुमी हो प्रश्न त्या दिल्यार लोक आनी मायकल लोक मांडचो. म्हणून हो म्हाजो तुमकां आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.